हे गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. आनी आयज हांव सकाळी सकाळी एकदम फ्रेश जालें आनी म्हाजो मूडूय भरपूर फ्रेश आसा सामको भरपूरशे गजाली करपाक. सो म्हटलें आयज तुमचे बरोबर भरपूरशे गजाली करून घेवया. आनी स्पेशली हांव व्हिडिओ करपाक लागून भायर येयल्लें. आई आमची भायली सायड आसा आनी आजुनूय पयलींची जशी घरां आसली तशीच आमचेंय बीन घर आसा. भरपूर जुनें आसा हें घर. हेजेरूय एक केन्ना व्हिडिओ करतलें हांव. हॉल दितलें तुमकां हांव घराचो कसो कित्याक सो भरपूर जुनें घर आसा एक. हांव कावंटींग सुद्दां सांगूं शकना. सो करतलें हेचेर व्हिडिओ. आनी आयज आसा बुधवार. सो चडश्या जाणांगेर आयज नॉन वेज आसतलें कारण आयज लास्ट बुधवार आसा. फाल्यांच्यान कडक एकदम श्रावण सुरू जाता. सो आमगेरूय आयज नॉन वेज आसा. आनी हरशीं तर आमी श्रावण धरूंक ना. हांव श्रावण धरिना. म्हाका एक्चुली जायना तो श्रावण बीन धरूंक. बट मम्मी आमची सदां सारकीच म्हणटा तशी वेज आसता. चुकोवन सुंगटां नाल्यार अशें खुबे बीन खाता. अदरवायज ती नुस्तें चड खायत ना. आतां श्रावण आसा म्हणूनच न्हू तर हरशीं सुद्दां ती नुस्तें बीन खायना. सो आयज म्हटल्यार नॉन वेज करया कारण फाल्यांच्यान कडक एकदम श्रावण. आनी तशें तर हांव श्रावणान नुस्तें बीन खाता. बट म्हाजो सदां सारको कडक आसता तो मंगळार. एकदम मंगळारचें कडक आसता हांव. बाकीचें कांय खायना. आनी दुसरें म्हटल्यार हांव भायर बीन अशें चड कांय खायना मंगळारचें. मोस्टली भायर वचपाचें अवॉयड करता हांव मंगळारचें कारण म्हाजो एकदम कडक आसता मंगळार तेका लागून. आनी आतां संजयूय बीन येतलो कारण नॉन वेज आसा सो यो म्हटलें तेका. आनी गायज थोड्या गोश्टी शेअर करपाचे आसले तुमच्या बरोबर. सो म्हटलें तेय बीन शेअर करून घेवया कारण एकदम म्हाजो मूड बरो आसा न्ही. भरपूरशे गजाली सांगपा सारके दिसता तुमकां. एक्चुली ह्या दिसांनी म्हाज्या चॅनलाचेर भरपूरशे व्ह्यूज कमी येतात. भरपूर म्हटल्यार भरपूर कमी येतात. आनी तेतूनच हांव म्हणटा तशें डिमोटिवेट जाता मदीं मदीं. म्हाका अशें दिसता की यूट्यूब सोडपाचो काय कितें. आनी अशें दिसता म्हाका भरपूरशे मदीं मदीं की यूट्यूब हांवें सोडपाचो म्हणून. बट थोडे जे म्हाजे सबस्क्रायबर म्हणूं शकना तेंकां हांव. एक्चुली ते म्हाजे फॅमिली मेंबरूच आसा. ते म्हाका कनेक्टेड आसा इंस्टाग्रामार फेसबुकार. ते म्हाका इतले मोटिवेट करतात. आनी खरें पर्सनली सांगूंक गेल्यार खरेंच बरें आसा. म्हाका मोटिवेट करतात ते. आनी दुसरें म्हटल्यार हांव सबस्क्रायबरांक सबस्क्रायबर म्हणूं शकना. ते बीन म्हाजे फॅमिली मेंबरूच. बट जेन्ना एक म्हाज्या फॅमिलीन यूट्यूब फॅमिलीन जेन्ना एक सबस्क्रायबर एक फॅमिली मेंबर जेन्ना एड जाता तेन्ना तेतून हांव भरपूर मोटिवेट जाता. बट ह्या दिसांनी हांव भरपूर डिमोटिवेट जाल्लें की चॅनल बंद करपाचो म्हणून. कारण 2 वीक फाटीं हांव एक्टीव नासलें तितलें यूट्यूबार. सो तेज्या मागीर म्हाजे व्ह्यूज आसले ते एकदम डावन जायत गेले. आजुनूय म्हाजे व्यू डावन आहा. सो मदीं मदीं अशें दिसता म्हाका की चॅनल बंद करपाचो म्हणून. बट जेन्ना जेन्ना अशें कोण एड जाता म्हाजे फॅमिली मेंबर एक वाडटा यूट्यूबार तेन्ना अशें दिसता की करूं शकता म्हणून. बट केन्नाय अशें दिसता न्हू की डिमोटिवेट आमी जाताच कित्याक जायना. आनी एका म्हाज्या फॅमिली मेंबरान म्हाका इंस्टाग्रामार पर्सनली अशेंय बीन विचारलें जेन्ना तुका हेट कमेंट येता तेन्ना तूं कशें रियॅक्ट करतलें सपोज येयलो जाल्यार. तर एक्चुली हेट कमेंट येयलो म्हणून म्हाका कांय प्रॉब्लम जायना. कारण हेट कमेंट येयलो सुद्दां जाल्यार ते आमी चड घेवन बसोंक जायना अशें म्हाका पर्सनली दिसता. कारण हेटर आसतात जे आसूंकूच जाय लायफान आनी आसलेले बरे. कारण ते खंय ना खंय मोटिवेट करतात. हेट कमेंट जेन्ना येता पळय तेन्ना आमी आनीक मोटिवेट जाता अशें म्हाका पर्सनली दिसता. आनी जेणी कोणी म्हाका विचारला तेका हांवें एक्चुली पर्सनली आन्सर दिलाच. बट हांगसरूय सांगूंक सोदता. सपोज जर म्हाका हेट कमेंट येयलो सुद्दां जाल्यार म्हाका तितून कांय प्रॉब्लम जावचो ना. हांव अशें चिंत्ता की आमकां हेट कमेंट फकत एकूच येयला. बट तेच्या भायरूय आमकां इतलेशे लोक आसात जे मोग करतात. सो तेंकां लागून आमी कितें तरी करपाचें. हेट कमेंट तर चालूच आसतले बरोबर. हेट कमेंट चालूच असतात ना अशें न्हू. पर्सनल लायफान सुद्दां हेट आसतातूच. बट खरें तर जेन्ना आमी तेंकां कितें करून दाखयतलीं न्हू तेन्ना तेय बीन पॉजिटिवानूच येतले. तेंचेय बीन कमेंट पॉजिटिवानूच येतले. सो म्हाका अशें कितें दिसना की हेट कमेंट येयलो सुद्दां जाल्यार आमी कितें व्हडलें रियॅक्ट करूंक जाय म्हणून. कारण तेच्या फाटल्यान अशें एक हेट कमेंट येतलो बट 50 लोक तुमकां मोग करपी बीन आसतले तेच्या फाटल्यान. सो पॉजिटीव वेनूच घेवंक जाय सगळें. बट मदीं मदीं डिमोटिवेटूय जाता हांव जेन्ना व्ह्यूज म्हाजे डावन वयता तेन्ना. सो
अशे थोडे गोष्टी आसले तुमच्या वांगडा उलोवपाचे, ताका लागून हांव भायर येयलें. आनी आतां खंय तरी दिसता की उलोवन हलकें जालें म्हाजें मन म्हणून. कारण एक मेंबर जेन्ना एड जाता म्हाज्या फॅमिलीन, यूट्यूब फॅमिलीन, तेन्ना खंय तरी म्हाका बरें दिसता, मोटिवेट जाता. आनी अशेंच म्हाका मोटिवेट करीत रावा. इवन तुमी इंस्टाग्रामार म्हाका कनेक्टेड आहा, फेसबुकारूय कनेक्टेड आहा, खूब बरें दिसता. सो इतलेंच आसलें उलोवपाचें. आनी चला तर आयचो दिसाची सुरवात करया एका बऱ्या तरेन. सो आतां संजय येतलो, संजयाचो वेट करता हांव. आनी मम्मी रांदता घरान. सो रांदप चालू आसा. हांव सकाळी आयज फ्रेश जालें भरपूर बरें. आजुनूय केंस म्हाजे ओले आसा. आनी भयंकर गरमी जाता, पावस अजिबात ना. सो गायज चला तर पळोवया मम्मी कितें करता ती. हांव येयलें घरान आनी एकदम केंस न्हू म्हाजे अजुनूय ऑयलीच आसा. कारण हरशीं शॅम्पू यूज करता हांव. बट आयज हांवें सोप यूज केलो, सो अजुनूय तेल आसा तें. आनी तितून म्हाजें तोंडूय ऑयली जाता सामकें. सो म्हटलें मातशें ड्रायर मारया. हरशीं हांव ड्रायर मारिना, कित्याक म्हाका ड्रायर मारूंक बीन आवडना. केंस पिड्ड्यार जाता ड्रायर बीन मारल्यार. सो कोण केन्ना मारता तें ओके आसा. बट आतां कशें आतां एकदम फेस बीन ऑयली जाला. सो म्हटलें आनीक ऑयली जावच्या पयलीं ड्रायर मारून घेवया. आनी मम्मी रांदता दाखयता तुमकां. तेच्या पयलीं हांव मातशें जुगाड करता हो. मातशें तरी ड्राय जावनी म्हाजे केंस, नाल्यार एकदम हें जाता, चिपचिपीत जाता सामकें तोंड. सो चला ड्रायर मारून घेवया. इतले मातशे तरी न्हू केंस सुकतले म्हाजे. तरी पूण ऑयलीच आसा अजून, तेल आसा तेका अजून. बरें परत एकदा फ्रेश जातलें हांव तोंड बीन धुवन. कारण तेका अजून ऑयल आसा पळय. 2000 years later. सो गाईज जसं आम्ही वेट करताली तो फायनली येयलो. आणि डायरेक्ट येवचें किचनान गेला मम्मीची खबर घेवपाक. आणि बरो बेगीन येयला. ऑलमोस्ट 1 जालें आनी आतां पावला तो. कितें हाडला? कॉपिको हाडले, कॉपिको म्हाका. ना व्हडले एक्चुली तेणी येताना व्हडले एक सरप्राईज हाडला म्हाका, व्हडले. आनी ते अनएक्सपेक्टेडूच आसले. कारण तो न्हू तेची ओल्ड बायक घेवन येयला. दाखयता तुमकां मागीर. आमची ड्रीम बायक म्हणूं शकता ती, ड्रीम बायक सामकी. आनी त्या बायकीचेर भरपूरशे अशे मेमरीज आहा. सो आतां ती तितली चलना तेजी बायक. सो ती घेवन येयल्लो आसा तो. आनी येवचे आनी मम्मीची खबर घेवपाक किचनान गेला. आनी मम्मी किचनान बिजी आसा रांदपाक. सो तेका लागून म्हाका तुमकां दाखोवपूय गावना. सो थोड्याच वेळान ती बीन येतली व्हिडिओ. आनी यो मरे, हाय कर मरे सगळ्यांक. आनी फ्रेश जावपाक गेला तो व्हिडिओन येवच्या पयलीं. बेगीन हाय कर. आनी मदीं मूय चावली. हाय मूय चावली. हाय मूय चावली खंय. अरे घेतले तू. सो गायज अभ्यास. हे गाइस. विचार सगळी कशी आहात तुम्ही? हां विचार मरे सगळ्यांक कशी आहात तुम्ही? आपण दिल्लीसून येयला. आणि मम्मी तेका एक कितें कितें सांगत आसा. अशे उलय, हाय कर, मूय चावली कर. हाय मूय चावली. मम्मी सांगता तेका हाय कर, म्हणजेच हाय मूय चावली अशें कर म्हणून. बाकी हाय चावली मूय. सो गायज चला तर तेका आमी च्या बीन दिवता आनी मागीर तुमकां मेळटा. ते आमचो बाय बाय. आनी हांगसर एकदम न्हू नॉनवेज चालू आसा आमचें. सगळें काम आयज बिजी डे सामको आमचो. आनी हे पळयात हांगसर नॉनवेज शिजता आमचें. आनी मम्मी बाकीचें काम करता. मदींच हांव हे बीन काम करता. अशें करून आयची कामां आमची चालू आसा सामकी.
सो अजून काही शिजवंक ना आणि हे पळयात कोणाकोणागेर आयज नॉनव्हेज आसा न्हू ते म्हाका कमेंट करून सांगा कारण आयज एकूच दीस मेळटा न्हू लास्ट नॉनव्हेज करूं. सो किचनाचें काम मदीं आसा कारण मम्मी सद्या न्हावपाक गेले आणि संजय ते बसला हांव किचनातलें काम करता. सो असो करून आयचो बिजी डे आसा हलको हलको बिजी डे. सो फ्रेंड्स आतां हांव तुमकां एक जादू दाखयता. हॅरी न्हिदलेलो आसा आनी हॅरी रोखडोच उठ्ठलो पळयात हां तो पळयात हॅरी पळयात हां आतां कसो उठ्ठलो तो. ए न्हिदलेलो मरे तूं अरे अय घे पळयलो की ना कसो उठलो तो. तेका नाही चिकनाचो वास दिला हांवें हो पळयात. न्हीद आतां चल आतां न्हिदपाचो ना तो. संजया अय पळय तरी तेका हॅरी पळय. एनर्जी येयली पळय तरी तेका. एनर्जी न्हिदलेलो मरे तो काय बरो जादून उठयला हांवें तेका. बरयता बीन पळय हे पाणी पळय प्लेटींतले खांक पळयना बरयत जाल्यार खातलो. काड गे हात काडा. राव दाखयता खावनी दाखयता खाता कशें खाता नाल्यार तेका बरोवचो पडटा. हांव तुमच्याकडे एक फटाफट सपोज तुमकां बेगिनाच चिली करपाची आहा चिकन चिली जाल्यार एक रेसिपी शेअर करता फटाफट जाता ती. हांगसर आमी चिकन बरें शिजोवन घेतलें. आतां मम्मी ऍड करतली हळद आनी बरें उकडून घेवंक जाय आनी उकडटना म्हाका तितलें शूट करूंक पॉसिबल जावंक ना. आनी हांगसर घरगुती गरम मसालो 1 चमचो तेज्या मागीर चिकन मसालो अर्दो चमचो बरें मिक्स करून घेवंक जाय. फटाफट सांगता ही रेसिपी तुमकां प्रॉपर जाय जाल्यार नेक्स्ट टायम परत एकदा शेअर करता. आनी लास्ट सॉस म्हणजे कॅचअप घालपाचें. हेच्या पयलीं ही रेसिपी शेअर केल्या पळोवंक ना जाल्यार आय बटनान तुमकां दिता सो थंय वचून तुमी पळोवंक शकता. सो कॅचअप आमचेर आसता कितले जाय ते डिपेंड. तुमकां समज चड स्वीट जाय जाल्यार चड घालूंक शकता. स्पायसी जाल्यार कॅचअप कमीत घालपाचें. आनी पळोवंक शकता एकदम यम्मी दिसता आमची. अजून तर रेडी जावंक ना. आनी तेज्या मागीर ओली कोथंबीर. सो ओली कोथंबीर बरी मिक्स करून घेवपाची. आनी ऑलरेडी हे चिकन शिजोवन घेतलेलें आसा आमी सो चड टायम लागचो ना हांगसरूय शिजपाक. आनी समज क्रिस्पी जाय मातशी जाल्यार एकदम फ्राय जायसर दवरूंक जाय. सो पळोवंक शकता तुमी आमची चिकन चिली ऑलमोस्ट रेडी. ऑलमोस्ट म्हटल्यार चिकन चिली रेडी आसा. सो ही आसली आमची फटाफट चिकन चिली. सो गायज फायनली आमचे चिकन चिली रेडी आसा. हांगसर सालद आसा आनी हांगसर पळय संजय बसला जेवपाक आनी हांगसर बसल्या मम्मी. सो जेवण सद्या चालू आसा आमचें आनी तुमी बीन येयात यम्मी यम्मी जेवण जेवपाक. सो डायरेक्ट तुमकां जेवण मेळटा त्या म्हणसर बाय बाय. सो गायज जेवली बीन आनी हांवें कांय चड शूट करूंकूच ना कारण जेवली आनी हांवें एक बरी न्हीद काडली. आनी आतां जस्ट टायम जाला 5 समथींग सांजच्या टायमार. सो च्या पिता आमी एक कोरीशी च्या कडकशी
तेज्या मागीर संजयूय वयतलो कारण तेजो वचपाचो टायम जालो तेका कामूय आसा. सो सद्या आमी पिता च्या आनी तेज्या मागीर म्हाकाय बीन हॅरीक घेवन वॉकिंगाक वचूंक जाय म्हाका आनी मम्मी. सो तेज्या पयलीं च्या बीन पिवन घेता आमी आनी संजय च्या पिता. चालू आसा मरे आनी हो पळयात संजय हांगसर च्या पिता. बरी जाली च्या हांवें केली आनी रोकडोच आतां तो घरा वयतलो तेका काम आसा खंय न्हू रे. आतां बिजी न्हू तूं चवथ येता न्हू. इतलो बिजी ना. डेकोर बीन करूं नाका. डेकोर ना. संजय आतां वयता. संजयचो वचपाचो टायम जालो आनी हांगसर पळयात तांबडो बसला आमचो आनी तो पळयात संजय ते गाडी स्टार्ट मारता. वयच्या पयलीं तुमकां गाडी दाखयता कारण ही गाडी न्हय ऑलमोस्ट आमगेर वर्सान येयल्या कारण आतां ती चडटेक बीन चडना आनी अशे भरपूरशे मेमरीज आहा त्या गाडयेचेर. आनी आमी तेका नांव दिल्लें हांवें आनी संजयान ड्रीम गर्ल म्हणून आमची आनी ड्रीम गर्लूच आसली ती. फर्स्ट बायक ती संजयाची लायफान म्हणटात तशी. आनी ही पळय दाखयता तुमकां. आतां तितली बरी चलना ती मदीं मदीं बंदूय पडटा सो आमगेर हाडपाक बीन प्रॉब्लम जाता तिका. सो ही पळयात ही आसा ती बायक ऑलमोस्ट म्हाका दिसता वर्सान येयल्या न्हू. वर्सान हाडली न्हू ते हय न्हू. हय 1.5 वर्स जालें कारण ती आतां चडटेक बीन चडना तशी अजुनूय बरी आसा पण हालत पळय टेपी बीन मारले तेका. आनी पळयात हे पळयात मम्मी आनी ही पळय हो पळय आमचो तांबडो. तांबड्याक घेवन चल. हय तांबड्याक घेवन चल. तांबडो एकदम फ्रेंड मरे तुजो. संजय जसो येयलो रे येयलो काय तो एकदम आसा थंयच्यान धांवोन येता. आनी ही आसली ती आमची ड्रीम बायक. राव मरे आतां. चल सगळ्यात संजय वयता पळय. हांगसर कितें जालें रे. ना 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 तशीच जाली ती. बाय बाय. हो पळय तांबडो बसलो. आतां आमच्या वांगडा वॉकिंगाक वयतलो तो. पावसान एकदम काळोख केलो सामको आनी हेका पळयात आमी जशी फुडल्यान येयली तशी एकदम फुडल्यान येयलो तो. कळ्ळें पुरो तेका फाटसून फुडल्यान गेली म्हणून. आनी एरीक रावंडाक हाडलो आमी कारण पावस पडत न्हय पावसान काळोख केलो पळयात. पावस पडत जाल्यार एरीक फिरोकूय गावचो ना मागीर. आनी हे काल आमी क्लीन केल्ले म्हणजे मम्मी क्लीन करता सदां सारकीच. हांगासलो कोयर भरपूरूच पडटा सद्या तो. पावसान भरपूरूच काळोख केलो न्हू. पळयात बरोच काळोख केला. दंपराय काळोख केल्लो पूण लागोंक ना. आनी पावस ना म्हणून हॅरीक बरो रावंड मारूंक गावता वॉकिंग करूंक गावता. पळयात वॉकिंग करता सामको. तो येतलो पळयात तांबडो येयलाच तो. आमी वचत थंय थंय येता तो. आनी गरमी जाताय बीन तशी. पावस येयला खरोच बरो जातलो. मातशें थंड दिसतलें भरपूरूच गरमी जाता सामकी. थोड्या थोड्या गांवांनी अजून पावस पडटात. आमच्या हांगसर तर अजिबातूच पावस ना. म्हाका दिसता 4-5 दीस जाले पावसूच ना अजिबात. यो मरे आतां. आनी हो पळयात चलता स्लो. सुरू जालो पावस न्हू बारीक 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 पावस सुरू जालो. आनी हे पळयात आमचे काळोबा कडेन आनी तांबडो पळयात तो पळय थंय कितें करता. हांगसरूय कोयर आसलो भरपूर तरी क्लीन केले. त्या सायडीन कोयर आसा अजुनूय कारण हे सगळे हाचे पडटा
वडाचे सामके. चला बेगीन ना, पाऊस सुरू झाला आता. अरे ओलं सुद्धा म्हणलं आता फाटल्यान पोहोच ना, बाहेर येयला न्हू फिरो. परत वर येयला. आणि एकदम पाऊस सुरू झाला. अभ्यास धावून येता, मम्मी थंय उरली कारण हॅरी येत ना. यो मरे पाऊस सुरू झालो आणि पाऊस सुरू झाला सामको. तो नाही ना, तो नागे येईना, तो नाही ना. पहिले मस्ती पळत त्याची सामकी. तरी राऊंड मारला तिने मागचा वगास आणि पावसान काळोख केला तसं. पाऊस येतलो शुअर. बेगीन यो. आणि ती पळत सकयल चलता आणि तो पळत वर एकदम सकयल चलोंक पळयना पळत पळत धांवता कसो तो. सो आमची वॉकिंग झाली. सो कांयच चला तर आयचो ब्लॉग इतलोच. आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मागीर एका नवीन व्हिडिओन ते आमचं देव बरें करून आनी थेंबे पडटात. बाय.